प्रजेचे महत्व. एक राजा आशिल्लो. ताचे राज्य सुखी आनी समृद्ध आशिल्लें. दुर्दैवान एक फावट ताच्या राज्यांत पावस पडलो ना. हाका लागून दुकाळाचें संकश्ट निर्माण जालें. गरिबांक त्रास सोंसचे पडले. सम्राटान आपलो खजिनो लोकां खातीर उक्तो केलो. एक दीस ताचो खजिनो सोंपलो. आतां फुडें कितें करचें हो प्रस्न राजा मुखार उबो रावलो. राजाचो एकूच हुस्को आशिल्लो, तो प्रजेक कशें पोसप. ताणें बोटाचेर आशिल्ली हिऱ्याची मुदी नोकराक दिली आनी म्हणलें, ही मुदी घेवन शेजारच्या देशांत वच. आमची परिस्थिती राजाक सांगात. त्या राजाक आपली स्थिती कळटली आनी हो हिरो खूब दुर्मीळ आसा हाचे बदला तांचे कडल्यान धान मेळोवचें आनी लोकां मदीं वाटात. मंत्र्यान राजाक विचारलें, राजा, तूं इतलो म्हत्वाचो दुर्मीळ हिरो कित्याक विकता? आनीक कितें तरी दिवया न्हय. राजान म्हणलें, म्हजें राज्य ही म्हजी संपत्ती. म्हजी प्रजा उपाशी मरतना हांव मोलादीक हिऱ्याची जतनाय घेवं? म्हजी प्रजा आसल्यार हांव अशे हिरे परत मेळोवंक शकता. पूण एकदां प्रजा नाराज जाली जाल्यार परत मेळची ना. देख, आमच्या हातांत सत्ता आसल्यार तिचो योग्य उपेग कसो जातलो तें पळोवप म्हत्वाचें.